ಬಂಟ್ವಾರ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅವಚ್ಚನು एक यॉन्डर म्हळ्यार स्टार्टअप तूं को फाउंडर जावन $2.6 million फंड रेस करच्या खंडित एक अभिमाना विषय हे आयकतना आमकां कितलें खूश जाता. तशें जाल्यार ह्या फंड मेळ्ळेले तेन्ना फाउंडर्सांक कशें दिसून आसतलें हें आज आमी तांगे लागीं आयकुया. यॉन्डर स्टार्टअपाचे फाउंडर दीपक बाळिगा आज आमगेलो टू आयर्लंडा दुखून ऑनलायनार कॉलार आसा. दीपक, हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. नमस्कार पुरजनाक. दीपक, फर्स्ट टायम हा $2.6 million तुमकां फंड मेळटना तुमकां कशें दिसलां? एक कसं मला भारी खुशी विषय आणि आमी एक्सपेक्ट केला डेफिनेटली मेळटा म्हणून. मागीर डेफिनेटली पेरेंट्सां सांगतना आनम्मा सांगतना तांकां भारी खूश जाला. आम्माक तितलो आयडिया नाशिल्ला विषय कसो ना म्हणून. मागीर हगूर हगूर तें क्लियर केलें विषय कसो ना म्हणून. बट म्हाकाय म्हगेल पार्टनर्साकय भारी खूश जाला आनी मुखार मस्त कोरू आसा. हें स्टार्टींग पॉयंट म्हणून मन आशिल्लें पुरजनाक. ओके, तुगेला यॉन्डर ಬಗ್ಗೆ आनीकी मुखावेल जर्नी आयकूच पुढे. सो आमगेलो ऑडियन्साक एक तुगेलो एक सान परिचय दिवका म्हूण हांव तुगेल्या निमून घेता. म्हगेलें नांव दीपक बाळेगा म्हणून. आमी बंटवाळा दाखून. म्हगेलें शिकवण पुरा बंटवाळांतू जाला. मागीर मुखारसून कोडेलांतू कॅनरा कॉलेज सेंट लुशियस कॉलेज, मागीर ताचे नंतर बँगलोरांतू क्रायस्ट युनिवर्सिटी ते दाखून मागीर आयर्लंडाक हांव चमकलो मास्टर्स करूंक. म्हगेलें अन्नाल नांव सुरेश बाळिगा म्हणून BC रोडा दाखून. मागीर अम्माल नांव विनय बाळिगा. म्हगेलो एक भाव आसा तो बँगलोरांत CA अप्रेंटिसशीप करता आसा डेलॉयटांतू. सो वय साना इंट्रोडक्शन. ओके दीपक, आतां तुगेलें इंट्रोडक्शन तूं आमकां सांगलें. सो तशीच तुगेलें एक यॉन्डर ॲपा विशयारी आमकां परिचय करून दिवका म्हूण सांग. यॉन्डर विषय कसो म्हळ्यार आमी खंयचेय कंपनी ज्यो IT कंपनीज ज्यो खंयचेय मोठ्या कंपनी सान दाखून व्हड कंपनी थंय आमी तांगेले एम्प्लॉय बेनिफिट्स कॉम्प्लेक्स फिनान्शियल एम्प्लॉय बेनिफिट्स म्हणटाची. तांगेले हेल्थ इन्शुरन्स येता तांगेले पेन्शन येता आनी विंगड मस्त विशय येता. सो तें सेटअप करता म्हणून जाल्यार तांकां नॉर्मली मस्त टायम लागता. म्हयनो थंय वता. आमी विदीन 5 minutes जो 10 minutes आमकां तांकां पुरा तांगेले एम्प्लॉयज वर्ल्डाक खंय आसा. इंडिया जेवो, आयर्लंड जेवो, UK जेवो, US जेवो, साऊथ अमेरिका जेवो, दुबय जेवो, आमी विदीन 5 minutes तांगेले कितले एम्प्लॉयज आसल्यार ग्लोबली तांगेले पेन्शन्स आनी हेल्थ इन्शुरन्स सेटअप करूंक आमी हेल्प करताची. ओके, तुमी तशी सेटअप करचो हेल्प करता ती म्हूण सांगला. इनिशियली हे आयडिया कशें आयली तुमकां हें कोरका म्हूण सांगून? सो कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल फुडली रोल हांव सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग जावन आशिल्लो एक फ्लिपडिश म्हणून स्टार्टअपांतूची. त्या स्टार्टअप हांव जॉयन जातना अबावट आमी 20-25 जण आशिल्लींची हांव जॉयन जातना. सो मुखार वता वता आमी ग्रो जावन अबावट 300-350 एम्प्लॉयज जालींची. आनी कोवीड आयला. कोवीड येतना एक विशय कसो कळ्ळी म्हळ्यार तुगेलो एम्प्लॉय इंडिया असो तुका कंपनी आयर्लंडाचे जाल्यार तुगेलो एम्प्लॉय इंडिया असो, UK असो, जर्मनी असो, खंय असो काम खंय दाखूनय करूं जाता. सो रिमोट वर्किंग म्हळ्यार एक मेन स्ट्रीम जावन गेलें. बट तेदन प्रॉब्लेम कसो आयलो म्हळ्यार तुगेले एम्प्लॉय बेनिफिट्स सेटअप करतना एम्प्लॉय बेनिफिट्स म्हळ्यार खंयचे कंपनीक एक मस्त अगत्य विशय. ते सेटअप करता म्हणटना खाली आयर्लंडाक करूं येता आनी त्या करूकाची 6 म्हयने वता. तूं मस्चनाला उरलो का तो पुरा मॅन्युअल पेपर वर्क. ते एक प्रॉब्लेम असो म्हूण कळ्ळी कशें म्हळ्यार आमकां जानेवारी 2020 आमगेले HR मॅनेजरान येवन सांगला कसं म्हळ्यार आमी पुरा जाणांक आतां हेल्थ इन्शुरन्स आनी पेन्शन सेटअप करताची म्हणून. एम्प्लॉय बेनिफिट्स आमगेला एक पॅकेज आवट येता म्हणून कॉम्पन्सेशन पॅकेज आवट. 2021 आयला ऑलमोस्ट डिसेंबर 2020 जानेवारी 2021 कसं नाही जायनी. इताक विषय कसं नाही म्हणून कळलें आनी तूं म्हळ्यार सांज सुमाराक काम न्ही आनी तूं मस्त काम आसा आनी तूं मस्त पेपर वर्क आसा ताकाच आमगेले कंपनी मस्त टायम घेता म्हणून. ಸ್ವಲ್ಪ आनी कितें डीप वतना कळ्ळें आनी तूं कसं नाही प्रोसेस ऑटोमेट ना
इन्शुरन्स कंपनीसांनी पुरा जना आनी फुडली प्रोसेस 2000 दाखून प्रोसेस फॉलो करतासाची सो हमते व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसा एक मनशाक जो एक कंपनी का पेन्शन सेटअप करता म्हणून जाल्यार खाली एक फेसबुक जो इंस्टाग्राम जो पीटीएम वचून साइन अप केला म्हण कितली इजी एक प्रोसेस जावका म्हणून ते दाखून एक आयडिया आयला मागीर आम ते दाखून मुखार शिलेंची ओके तुम्ही हा स्टार्ट करतना तो हाज्या फूड सांगील कंपनी जाल्यार तू स्टार्टअप म्हणून मेन्शन केला सो आता जाल्यार तू मागीर केलेले स्टार्टअप तू कसं एक स्टार्टअपारी एक मन आयला आनी तुगेल्या को फाउंडर्स आसात आनी दोग जाणा सो तांकां कशा विशय सांगचे जाल्यार Sure. हांव कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಷ ವತ್ಸ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ हांव कॉलेजा वचका म्हणजे जाल्यार हांव इंजिनियरींग तसो स्ट्रीमा वचनी हांव केलें BCA सेंट लुशियस कॉलेजान तिता म्हळ्यार म्हाका एक विशय गोत आशिल्ला इंजिनियरींग केला म्हाका आतां मस्त टायम आसना मस्त कश्ट आसा म्हूण आनी तें मस्त कमर्शियल ऑलरेडी जाला सो BCA म्हळ्यार एक कंपेरेटिवली रिलेटिवली एक सुलभ विशय ताकाच म्हाका आतां मस्त टायम आसता म्हूण गोत आशिल्लो सो तेदनाची हांव BCA करतना हांव म्हाका फर्स्ट रोल म्हाका मेळ्ळें फर्स्ट इयर आसतना हांव इन टर्म्स ऑफ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलेले एक कंपनी जॉइन जाल बाउटलायन म्हणून तें मायक्रोसॉफ्टान तूं बँगलोरांत इन्क्युबेट केलें सो मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसां मायक्रोसॉफ्टावर काम करता आशिल्लो तांकां हेल्प करता आशिल्लो सो म्हाका फर्स्ट जॉबाची म्हाका लायफांत एक स्टार्टअपांत आशिल्लें तांचे सेकंड इयर मागीर BCA वतना त्या प्रोजेक्ट जाल्ला सेकंड इयर BCA वतना आनीक मुखारसून कसं एक कोरका म्हणून सांगून अनेक कंपनी काम मेळ्ळें तेवूय एज अ कॉन्ट्रॅक्ट प्रिटी मच सो त्या बॉम्बायंत आशिल्लें सो हांव स्वल्प महिने बॉम्बायंत आशिल्लो तेवूय एक स्टार्टअप आशिल्लो तांणी कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार आतां इंस्टाग्रामार रिल्स आसा जो टिकटॉक तुमी पळयत आसताची पुरो जन एडिक्ट जालांची तांणी तें 2000 आय थिंक 2013 आनी 2014 तूं स्टार्ट केलें बट कशें म्हणत म्हळ्यार इट वॉज अ बिट टू अर्ली फॉर इट टू स्टार्ट तशें ताणून ती फेल जाता त्या जावन मागीर हांव म्हगेलें स्वल्प केलां कॉन्ट्रॅक्टींग काम जो त्या कतारान तूं कतारा दाखून प्रोजेक्ट्स घेवचे की हांव म्हगेले फ्रेंड्स ओट्टू कोरून सो तेदन दाखून स्टार्टअपान तूं वचका म्हणून गोत आशिल्लें आनी म्हाका त्या एक मात्र विशय गोत आशिल्लो विंगड कसले विशय गोत नाशिल्ले सो त्या जावन मागीर आयर्लंडा वचून म्हाका मास्टर्स कंप्लीट जातरी काम सोदितना स्वल्प ऑफर्स आशिल्ले ज्यार जावच्या कंपनी मेळ नाशिल्ले म्हळ्यार केळो जन एस्पिरेशन्स आसता म्हाका गुगला वचका मायक्रोसॉफ्टा वचका हांत वचका म्हाका तांतू कसलें नाशिल्लें म्हाका एक साना मोठा कंपनी जो तांतू वचका म्हणून आशिल्लें सो ताणें चमकलो त्या कंपनी वतना एक वार जॉइन जावन तरी त्या कंपनी CEO म्हणलो आमगेल्या फंडींग स्टॉप केला तशी नेक्स्ट वार आमी ऑपरेशन स्टॉप करका आनी कंपनी बंद करका पडटा म्हणून एक वार नंतर त्या स्टार्टअप फाउंडरान मेळ्ळें सो तांतू रिस्क फॅक्टर डेफिनेटली आसता आनी आय थिंक म्हाका रिस्क एपिटायट स्वल्प चड आसा कंपेरेटिवली सो म्हाका तें एकदम थ्रिल अशी दिसता हॉट ना सो त्या कंपनी वट कंटिन्यू केला बट विदीन 1 वीक वी गॉट द फंडींग बॅक आनी वी कंटिन्यूड आवर जर्नी मागीर त्या कंपनी 2 वर्स काम केलें सो त्या कंपनी 2 वर्स सो म्हागेल येदोळ ती आशिल्ली जर्नी फूल स्टार्टअप्सान तुजी सो त्या कंपनी CEO कोण आशिल्लो आनी CTO लूक मॅकी आनी CTO पॅट्रिक ओबॉल म्हणून तांणी म्हाका हायर केलें त्या कंपनींत बॅम्बून बट तांगेलो मागीर 2 वर्स काम केलें मागीर कोवीड येतना त्या कंपनी बँकरप्ट जाला आनी तो स्टार्टअप बंद करपा पडलें सो तेदन आशिल्ले म्हगेले CEO आनी CTO आज म्हगेले को फाउंडर्स आमी ओटो कंपनी स्टार्ट केला 4 वर्स नंतर बट तांतू एक बॅक स्टोरी कसो म्हळ्यार त्या कंपनी बँकरप्ट जातना हांव म्हाका गोत आशिल्लें विंगड कंपनीक म्हाका विंगड व्हडली कंपनी वचचें नाका आशिल्लें वापस स्टार्टअपाक जॉइन जावंक आशिल्लें ताका फ्लिपटिश म्हणून एक साना स्टार्टअप तांत एक 20 जन आशिल्लीं तेन्ना तांकां जॉइन केलां एक्चुअली बॅम्बू म्हागेले पयली कंपनीनी फ्लिपटिश कंपेटिटर्स आशिल्लींची बट आमी केलेलें काम तांकां कितलें लायक जालें म्हळ्यार त्या कोविडा वेळार आमगेले बिझनस बँकरप्ट वतना त्या CEOन कॉन्टॅक्ट करून ताणें म्हणल्यार तुमी आमकां जॉइन करांची म्हणून सो म्हाका मस्त कश्ट जायनी हांव बॅम्बू बँकरप्ट जातना डायरेक्ट विदीन 3 वीक्स तांकां जॉइन जालो
सो तांची कंपनी फ्लिप टेस्ट ग्रो जाल म्हणून हांव सांगली पडा 350 जन ते कंपनी हांवें प्रॉब्लेम पळयलेले कशें चल्ला पेन्शन कितलें कश्ट आसा इन्शुरन्स कितलें कश्ट आसा सेटअप करूंक हांकां सो ते देखून आज ते म्हाका स्टार्टअपान तूं म्हगेलें जर्नी आशिल्लें आनी स्टार्टअप सोडून म्हाका विंगड वतना ट्राय केला हांव केलो स्वल्प मिडियम सायज कंपनीक ते म्हाका इंटरव्यू 2 पाटी केल्या 2 इंगड वर्स एक बॅम्बू जॉइन जावचे फुडें आनी बॅम्बू बँक्रप्ट वतना एक सेम कंपनी म्हाका जावंक आशिल्ला रोल त्या म्हाका कंपनींत मेळ्ळी मागीर वय तशी म्हाका स्टार्टअपाची म्हणून गोत आशिल्ली म्हाका लायफ तशें आनी मुखार सावन वयतान तूं आसता दीपक तू सांगला प्रिवियसली तू आशिल्ल स्टार्टअप एक बँकरप्ट जाल्ला म्हणून सांगल्या आनी एक तू स्टार्टअपाक जॉइन जालो तशें तूं आतां स्टार्टअप तुमी स्टार्ट करचे आतांचे हाका फंड रेसाचे प्रोसेस कशें आशिल्ला एक कसं म्हण आसा नाका it was intense तांदू मस्त कष्ट आशिल्ला बट आय थिंक आमी वी वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड आमी स्वल्प उणी केला बट आमी मस्त वर्क स्मार्ट केलें सो कशें जाता म्हळ्यार टिपिकली जो एंटरप्रेन्योर्स जो कोणा स्टार्टअप करता तांणी कसं करता तांणी एक आयडिया करतात तांणी एक साना प्रोजेक्ट जो प्रोटोटायप करता जेन्ना मागीर इन्वेस्टर्स आवन न्हू दाखयताची पण आमगेले अशें आयडिया आसा आमकां फंडींग जावका बिकॉज आमगेलें हायरींग आसा आनी म्हाका लायक मस्त एक्सपान्शन प्लॅन आसा आमगेलें स्टार्ट करपाचें फंडींग जावका म्हणून आमी ता करली आमी तंतू इवन अ बिट ऑफ एफर्ट घालनी त्या प्रोटोटायप करचें कसं न्हू आमी कसं केलें we started our journey by talking to a lot of people ह्या डोमेनांतू ह्या डोमेन म्हणटना आमकां गोतशिल्लें आमगेलें B2B बिजनेस आमी कंपनी CEOs जो तांकां स्वल्प सर्वे जो तांगेले इंटरव्यू करूं स्टार्ट केले तांगेलो कनेक्शन्स करूं स्टार्ट केले मागीर कंपनीचे HR हेड्स जो पीपल ऑप्स जो सो एक त्या सायड अनेक सायड कसं केलं म्हळ्यार आमी तांणी सांगलें कसं म्हळ्यार हें इन्शुरन्स प्रोसेस इन्शुरन्स सेटअप प्रोसेस जो पेन्शन प्रोसेस मस्त टिडियस आसा मस्त कश्ट आसा आनी आमकां हें अर्थ जायना आमकां अर्थ करच्या मस्त कश्ट जाता सो ताकाची हें एक व्हडली प्रॉब्लेम डेफिनेटली आसा सो आमकां एक पडी तांगेल सायड ऑफ पर्स्पेक्टीव मेळ्ळे कडल्यान आमी कसं केला वी स्लोली स्टार्टेड कनेक्शन्स थ्रू आमी स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग टू तुगेलो इन्शुरन्स कंपनी CEOs जो तांगेला कंट्री हेड्स जो पेन्शन कंपनी पेन्शन फंड्स जो ट्रस्टीज कोण पुरो आसता पळय तांचे मागीर ऑन द अदर लो लेवल सायड ब्रोकर्स जो तांगेल प्रोसेस कशें करताची कितले टायम जाता तांगेल सेल्स सायकल कशें आसा त्या पूर अंडरस्टँड करून ट्राय केला त्या कोण जातरी त्या करतना ऑन द त्या जर्नींत आमगेला आमी कनेक्शन्स कसं केल्ली पळय फॉर एक्झाम्पल हांव एकल्यान नांव घेना बट ही इज द CEO ही इज द फॉर्मर CEO ऑफ AXA इंडियान तूं AXA भारती म्हणून तुमी आयकून आसच्या पुरोची तो AXAच्या तो CEO युरोपाच्या सो तागेलो कॉन्टॅक्ट मेळ्ळा ताका आमी कसं सांगचे भारी खूश जालें ताका भारी लायक जालें आनी ताका गोतशिल्लें डेफिनेटली सक्सेस जाता आमी एक्झिक्यूट केला म्हणून सो आमी कसं केलें म्हळ्यार at that point we were not looking for funding we were just trying to validate our idea आम्ही ताका ऑन बोर्ड हाडलें एज एन एडवायझर सो तागेलें नांव आयलें तशें दोगताक जन कोण ह्या डोमेनांत आसा हू आर रेकॉग्नायजेबल पीपल जो युरोप वायड जो US वायड रेकॉग्नायजेबल आसा ऑब्वियसली CEO ऑफ AXA जो CEO ऑफ Allianz तशें म्हणारी तांगेलें एक रेकॉग्निशन आसता पळय सो वी गॉट देम ऑन बोर्ड एज एडवायझर्स आनी तांगेलें नांव आसा म्हणटना ऑटोमॅटिकली जन आमगेले येताच इन्वेस्टमेंट घेवन पण आमगेले एक फंड आसा तुमकां इन्वेस्टमेंट जावका अशें तशें सो आमी जावनू कोणाकी अप्रोच करनी आमी जावनू कोणाकी पिच करनी आमी कसं केलें म्हळ्यार आमगेले कॉन्टॅक्ट चड करता गेलींच तेद्दन आमकां भायर दाखोवन इन्वेस्टर्स तांगेले इतले काय आयलींच आमी आयकलां तुमी अशी करता तुमगेले अशी आयडिया तुमकां कसं तुमकां फंडींग जावका म्हणून आमकां एक अराउंड 12-13 बिग इन्वेस्टमेंट फर्म्स मेळ्ळे तांत आमकां एक जो 2 सिलेक्ट करक आशिल्ले स्ट्रॅटेजिकली कोणाला वटोवचें म्हणटा तशी आमी दोनी व्हडल्या युरोपाच्या इन्वेस्टमेंट फंड्स नॉर्थ झोन आनी फ्रंट लायन म्हणून तांगेलो सिलेक्ट केला प्लस तांगेलो टू अराउंड अ सिरीज ऑफ 20-25 पीपल एंजल इन्वेस्टर्स म्हणटात तांणी एक म्हणटार चॅक्स इन्वेस्ट केला सो टोटल आमी इन्वेस्ट केला त्या रिसेशनांतू त्या सोल्व कशें चल्ला recession jail nimti recession at exists believe it or not tantam so definitely cost chala but 2.6 million at 15 million valuation ami raise kela so the India context agal kamun jalara me 20 crores at raise kela
at a valuation of 120 crores आमगेले company valuation आम्ही raise केलं. ओके दॅट्स ग्रेट. दीपक तूं बंटवाळांतसून एक सान गांवां दुखू दिवं न्हू आयर्लंडान आसा. सो हा तुगेली जर्नी कशी आशिल्ला? वॉज दिस जर्नी वॉज स्मूथ? जर्नी सांगता म्हणून बद्दल डेफिनेटली स्मूथ आशिल्ला. म्हाका आयडिया नाशिल्ला हांव कसं प्लॅन्ड कसं करनाशिल्ला हांगा दाखून आयर्लंडा वचका जो ते दाखून खंय विंगड कळन म्हगे करियर तितला प्लॅन करूं वचना हांव थिंक करूं वचना आशिल्लो. त्या म्हणून म्हाका गोत आशिल्लो खंय आसल्यार हांव स्टार्टअपान तूं काम करता. म्हगे रिस्क फॅक्टर रिस्क एपटायट ಸ್ವಲ್ಪ हाय आसा. तशी होडना कितलो उणी सांबाळ जाल्यार होडना हांव इंडियान तूं जो खंय जावं वर्ल्डा खंय जावं हांव स्टार्टअपान तूं काम करता. बट तें एक तितलो एक गोत आशिल्लो. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट करियर वायज एक गोत आशिल्लो कसं म्हळ्यार हांव क्रायस्ट युनिवर्सिटी एलोशियस तर मास्टर्स करूं MCA करूं क्रायस्ट युनिवर्सिटीचे मुखार थंय एक हांव 3 वर्सां मास्टर्स आशिल्लो. थंय एक 9 म्हयने आशिल्लो हांव क्रायस्टान तूं 9 म्हयने तर हांव आनमा सांगलें कसं म्हळ्यार म्हाका जायना गे करूं त्या म्हळ्यार मस्त सुलभ आसा. आनी हांगा 3 वर्स टायम स्पेंड केल्यार म्हाका टायम चड टायम आसता म्हाका बट नॉलेज कसं गेन करूं जायना. सो हांव क्रायस्ट युनिवर्सिटी ड्रॉप आवट जाता. सो तशी आनमान म्हाका एक पाटी समीत क्वेश्चन कसं घालूं वचन. सो त्या रितीरी तांणी म्हाका मस्त एनकरेज केला आनी तांकां कसं म्हळ्यार तांणी फर्स्ट दाखोवन हांव कसं डिसिजन घेतल्यार इट्स अ रायट डिसिजन म्हणून तांणी एग्री करूनची तांणी म्हाका त्या रितीर मस्त हेल्प केला. आय सपोज तुगेल्या क्वेश्चनाक नाका जर्नी कशी वॉज इट स्मूथ. आय थिंक मोस्टली कसं जाता म्हळ्यार आनमल दाखून प्रोत्साह आयला ओके तूं कसं जायता करी आमी आसाची तद्दन एक कसं जर्नी जो वेदर इट माइट बी स्टार्टअप तुगेलें करियर जो मूविंग कंट्रीज कसं जाल्यार तें एक स्मूथ जाता. पक्कन तें ना म्हूण जाल्यार तुगेलें इजियस्ट ऑफ द इजियस्ट जर्नी कश्ट जावन वता. सो आनमाल दाखून म्हगेले फॅमिली दाखून पुराय कोणूय जो फॅमिलीन तूं आनम जो मांत जो बापम जो पुराय जाणाक कसं डिसिजन घेतल्यार भारी खुशी तांणी म्हाका मस्त स्मूथ करून दिलें आयर्लंडा. मागीर आयर्लंडा तर ऑफकोर्स मास्टर्स कोर्स म्हळ्यार हांगा सुलभ नाशिल्ला. क्रायस्ट युनिवर्सिटी हांव सुलभ म्हणून मास्टर्स सोडला. मागीर आनी मुखार म्हाका कंप्युटर सायन्स वचचें नाका म्हणून गोत आशिल्लें. म्हळ्यार कंप्युटर सायन्स इज समथींग दॅट यू कॅन लर्न ऑनलायन. सो ताका 3 वर्स कोर्स कोर न्हू 4 वर्स कोर्स कोर न्हू जो इंजिनियरींग कोर न्हू इट वॉज नॉट माय कप ऑफ टी. म्हळ्यार तें चल 5-10 मिनिट्स कॉन्सेप्ट तें MBBS न्हय तें CA जो तसल कसं न्हय जो लॉ तसल कसं न्हय कश्टा फील्ड न्हय तें कंप्युटर सायन्स म्हणून इट्स अ व्हेरी इजी फील्ड जनान ಸ್ವಲ್ಪ चड एक्झॅजरेट करून सांगताची. बट दॅट इज समथींग यू कॅन लर्न ऑन यूट्यूब. तुका ऑनलायन वचून शिकयता. सो मुखार वता म्हणटना म्हाका गोत आशिल्लें म्हाका मास्टर्स एक कंप्लीट करता म्हाका एक चॅलेंज करता म्हणून. सो हांव मॅथमॅटिक्सान मेजर्स केलें. हांगा येतना म्हगेलें आशिल्लें कंप्युटर सायन्स आनी मॅथमॅटिक्स दोनी म्हगेलें मास्टर्सान तूं हांगा मनीत युनिवर्सिटी आयर्लंड म्हणून. बट म्हगेलें मेजर्स मॅथमॅटिक्स आशिल्लो. सो आय वॉन्ट टू पुश माय सेल्फ अ बीट मोर ಸ್ವಲ್ಪ आनी म्हाका कश्ट करया म्हणून सांगून हांगा मास्टर्सान तूं मॅथमॅटिक्स घेतलें. सो ते दाखून जाले कुडलें तें ग्रॅज्युएशन जाले कुडलें मागीर काम करूं स्टार्ट केलें स्टार्टअप्सान. रिली तुगेला आतां जर्नी खंडित एक इंट्रस्टिंग आसा. तूं सांगला वरेची आनमल प्रोत्साह आनी तांगेल ट्रस्ट आमकां मस्त एक लायफान तूं मुखार खंडित आपोवन व्हरता. तशीच आतां तूं आमगेले ह्या प्रोग्राम पळयता अशे ऑडियन्साक एक यंगस्टर्सांक कसो मेसेजीस सांगच्या इश्ट पावता? हांव मस्त स्टार्टअप म्हणल्यार ताकाची इट्स डेफिनेटली नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी सांगता तसं. बट तुमकां डेफिनेटली जाव का म्हणून जाता ह्या फील्ड हेव का म्हणून सांगल्यार एक विशय तुमगेलो रिस्क तुमी घेवचे रेडी आसता. आनी स्टार्ट स्मॉल थंय एक सांगता कसं जाल्यार एक सान विशय दाखोवन स्टार्ट कर. कसं न्हय आसा घरा बसून कसं न्हय करचें की घरा बसून कसं न्हय कोण इंस्टाग्रामार विकचें की. आनी कनेक्शन्स एक मस्त इम्पॉर्टंट. जनाला उरलो न्हू जनाला दाखोवन शिकू न्हू. आमी एक व्हड जन आमकां पुरा गोत आसा म्हणून लेखल्यार थंय एक आमी फेल जाताच. बट कॉन्स्टंट लर्निंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हार्ड वर्क म्हळ्यार मस्त्या नाका हार्ड वर्क आनी ती मस्त कडेन पावलांची. बट स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर दॅन हार्ड वर्क म्हणून हांव सांगता. आनी फेल्युअर्स आनी तुगेले विनिंग्स आनी फेल्युअर्स आनी तूं खंयच्याय विशयाक सक्सेस जो फेल्युअर्स दोनी
एकल एकार घेवका खंयचे विशयाक एक बेजार करून नजो आमगेले हांव केलेले पुरा व्यर्थ जाल्ले जो केलेल्याक म्हाका रिटर्न्स मेळ्ळी लायफान पुराक मेळना सो तशी आनी एक सेकंड ऑर्डर थिंकींग म्हळ्यार हांव एक पडी केल्ला री कसं एक रिस्क घेतना सेकंड ऑर्डर थिंकींग इज आय थिंक सपोज व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या कोण न्हू ओके हांव ह्या डिसिजन घेतल्या बट ताजी कॉन्सिक्वन्सीस कसं ना हांव खंय दाखोवन खंय वता हें जाल्यार मागीर टू बॅक यू अप कोण आसा तू पडला री जो तू कसं जल्ला री तुका बॅकअप कसो ऑप्शन आसा म्हाका इन माय केस इट वॉज व्हेरी क्लियर म्हगेल्या आनम कसं जाल्यार वेरी सपोर्टीव आसली तांकां गोतशी हांव स्टार्टअप्स आसा फर्स्ट ताकून इट्स अ बिग रिस्क फॅक्टर there's a big तुका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बट एट द सेम टायम कसं म्हळ्यार तुमकां इट्स नॉट दॅट तुका प्रति म्हयन्या सॅलरी येना येवच डावट सो तूं कशें करता how are you doing it and how supportive are your parents, how supportive are your friends and family. That is very important and always surround yourself with people that have that know more than you. तुमगेला काय चड कोणा गोतूच पडा तांगेलो टूची तुमी आसका सो मगेल प्रकारा that's what has helped me म्हाका तांची चड हेल्प केला येदोळते मगेल जर्नीन तू so that is the few thoughts that I want to share across. येस दीपक तुगेला जर्नी तुगेल यॉन्डरा जर्नी जो तुगेल पर्सनल जर्नी जो तो आमकां सांगता ना म्हाका खंडीत दिसला एक तो मस्त डिफरंट आसा आनी एक मस्त इन्स्पिरेशनल आसा सो खंडीताची आमगेल्या ऑडियन्सान दीपका लेगी तागेले त्या सिंप्लिसिटी जावचो पुरो द वे ऑफ थिंकींग जावचो पुरो मस्त शिकू आसा म्हूण दिसता सो दीपक तूं आमगेलो तूं आज येवन भासाभास केला तुगेल जर्नी शेअर केला तुका हांव धन्यवाद सांगता. Thank you very much. Thanks very much. म्हाका एक इंटरव्यू करण्याक अवकाश दिला मस्त थँक्यू तुमकां. धन्यवाद. तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.